हांगा आतां कौला खातीर हांव येयल्लो आसा आनी हे वार्षिक हाजो अशें न्ही म्हणजे दसऱ्याक प्रत्येक वर्सा गेले अनेक वर्सां जालीं आमी हांगा येतात. आमचे मदीं सगळे जे देवस्थान जे आपले अध्यक्ष आसात सगळे वांगडी आसात आनी आज दसऱ्याच्या निमित्तान जशी तुमी गर्दी पळयली आसतली हांगा भाविकांची भरगच गर्दी आसता. ते चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थान हे इतलें जागृत देवस्थान तेजे कडेन कसले आपले अडचणी कोणी मांडली आनी ती जाली ना अशी ना ते राखणदार आसात. म्हणटकीर हे कौलाक जे हजारांनी लोक येता म्हणटा अशें पयलीं दनपार साकून वयर म्हणजे पर्वतार लोक आसतात आतां मोसा सकलांक येयल्ले आसात परत फाटीं सकल वयतले म्हणटकीर दीसभर लोकांची भरगच गर्दी आसता. म्हळ्यारच भाविकांची इतली मोठी म्हणजे हें जाल्ली आसा कारण देवान आपलें हें दाखयल्लें आसा जे जे देवाच्या थळार येता जे जे देवा कडेन दूध मागता त्या लोकांची कामां जातात. तशेंच बाकीचे जे हांगा जे वांगडी आसात किंवा देवाची कमिटी आसा किंवा सगळे माजन आसात किंवा ते बऱ्यापैकी सगळे आयोजन करतात. कोणाकच कांय त्रास जायनासतना जे जे लोक येतात जे जे भावीक येतात तांकां सगळ्यांक वेवस्थीत दर्शनूय मेळटा. आज बरें दिसता म्हाका आयज ही चवथी विजीट म्हजी आयची दिसाची. पयली हांव शांतादुर्गा कुळकर्णीचे कौलाक गेलो तेजे उपरांत शांतादुर्गा फातर्पेकर तेजे उपरांत शांतादुर्गा बाळ्ळी करीत आनी तेजे उपरांत वर्ष पद्दती प्रमाणे हांगाच चंद्रेश्वर भूतनाथ हे हांगा 4 कडेन आज कौल घेतलो आसा. म्हणटकीर आमी तसो पळोवपाक पळयत जाल्यार केपें परिसर जो आसा केपें जो तालुको आसा तो सगळो म्हणजे पर्यटन स्थळ जाल्लें आसात. धार्मीक पर्यटन स्थळ म्हणपाक शकता. जे आयज पर्यटक सुद्दां गोंयांत येतात ते आयज फक्त बिचीस पळोवपाक रावना तर तेजे भायर देवळां आसता परिसर आमचो आसा ते पळोवपाक येतात. ह्या भागांनी लोक येतात मुद्दम पळोवपाक येतात. म्हणजे हे एक फोंडे म्हालाक कशें एक धार्मीक स्थळ आसात त्याच प्रमाणे आज केपें तालुक्या भितर सुद्दां धार्मीक स्थळां आसात. लोक येतात भावीक येतात आनी ताका लागून एक वेगळें वातावरण तयार जाल्लें आसा. हांव मागता दसऱ्याच्या निमित्तान सगळे लोकांची जे जे लोक येतात देवा कडेन विनंती करता मागता सगळे लोकांची मनोकामना पूर्ण जावची अशें हांव देवा कडेन मागता. तुमी कितें देवा कडेन बी खास मागणी कितें केली? हांव वर्सा जे येतात दर्शन घेतात जे कितें मनांतली मनोकामना पूर्ण सगळ्यांत मागतात आमी मागतात ते असंच आसता. ते वार्षिक ते आमचे आमी प्रत्येक कोण येतात. देवस्थान 9 दीस आमची पयली दिसा घटस्थापना नवरात्र जाता ही घट उद्यापन जाता आनी नववी दिसाक आमचो सांजचो अवसर आसता. अवसर थळांतल्यान तरंगां घेवन पर्वतार देवळां वता. ती तरंगां नवमी दिसा उरता थंय. नवमी दिसा उरता मागीर परत दुसऱ्या दिसाक आरती हे सगळें जावन दसऱ्याचो उत्सव सुरू जाता. सकाळी आरती चंद्रेश्वर भूतनाथाक आरती तरंगाची पुजा करून मागीर दनपारां 2:30 पाटार अवसर उबो रावता. पाटार अवसर उबो रावतकीर सगळ्यांक कौल प्रसाद दिता. थंयच्यान मागीर पारंपारीक वाटेन अवसर आनी पालखी ही सकयल देवता. हांगा आतां जे आमी स्थळांक आसा मुळसांतल्यान पालखी मागीर आमची पाड्डी बाजारांत वता ती मेळामेळ जाता. तेजे नंतर दर्शनाचें देवूळ आसा पाड्ड्यार ती हें करतकीर मदीं आपट्याची पानां स्वामी रुटप जाता सिमोलंगन. तेजे नंतर पालखी दर्शना देवळांत हें जाता आनी अवसराचें मागीर विसर्जन जाता. हो आमचो पर्वतावेलो. सो लोकांची गर्दी दर वर्सा अशीच आसता लोकांची. किलोमिटर तुमी आतां पळयलें आसतलें कितली लोक वयरी तशेंच हांगाय 5-6 हजार लोक हांगा प्रत्येक वर्स कौल घेतात.